प्रश्न घालो की तुमी शुक्रारा केल्ल्या ऐवजी बिरेस्तारा कित्याक केलो ना कोणें तुमकां आडायलें बिरेस्तारा तुमी बजेट प्रेजेंट करपाचें शुक्रारा आमचो प्रायवेट मेंबर आमकां दिवपाचो प्रायवेट मेंबर म्हणटा तें एक MLAचो हक्क आनी प्रायवेट मेंबर डे म्हणून दवरता इज एज पर द स्टॅट्यूट्स शुक्रार म्हणटा तो प्रायवेट मेंबर डे आतां आनी शुक्रारा सेशन केलां बजेट शुक्रारा प्रेजेंट केलां आनी प्रायवेट मेंबर डे उडयला पळयलो धपक्याक स्टार्टिंगूच कायदो मोडून म्हणल्यार कन्वेन्शन तोडून सेशन सुरवात करता म्हणल्यार एक बॅड सुरवात वायट सुरवात हाजेर मुख्यमंत्र्याचें उत्तर अशें आहा की शुक्रार खंय बरो मूर्त बरो बजेट प्रेजेंट करता हांवें म्हणलें बरो जुम्मे की जुम्मे जालो बरो बरो एक्चुली शुक्रार आमी सेक्युलर देश शुक्राराक मूर्त लागून बजेटा प्रेजेंट करपाक लागले जाल्यार आमी प्रोग्रेसीव स्टेट काय कितें ते प्रश्न जाता कळ्ळो काय हांवें ताका म्हणलां ताचे फुडें खूब वस्तू आहा की एक 32 काय कितें तरी पोर्टफोलियो एक दिसाक डिमांड जाय 32 डिमांड एक दिसाक एक दोन तीन चार सगळं सीएम 23 मार्चाक कितें 32 पोर्टफोलियो 32 पोर्टफोलियो एक मिनिट तरी उलोवचें पडलें बजेट तें 32 मिनटां एक मनशाक पडली सो आमी आतां तांचे कडच्यान हें घेतलां की तांचे सगळे आमदार 5 मिनटांक काबार करता तांचे करता म्हणल्यार मुखेलमंत्र्याक विचार ते मिनीट करपा जायना जे भशेन भायले येवन हांगा इंटरव्यू करतात मदीं नवी मिडिया तयार जाल्या तें जें हांवें काडलां BSc ते आतां त्याच भशेन हेंय काडलां की तांचे आमदार 5 मिनटांक काबार करता पूण तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी गजाली तांकां उलोवपा खातीर ना ताणेंच सांगला मुखेलमंत्री तो अग्री जाल्या तेंच्या आमदारी एग्री जावपाक जाय कित्याक हांव आमी पळयलां की ते मुखेलमंत्री इज द लीडर ऑफ द हाऊस आनी लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह पार्टी ऑफ द रुलिंग ताणें सांगलां तें फायनल जालें ताजेर आनी मुखेलमंत्र्याची पावर कशी काडया आमी कोण भायले मिडिया म्हणून न्ही कोण पॉलिटिकल पार्टीचे येता आपले पेज हे करता आनी सोशल मिडिया म्हणून मिडिया आपापल्याची आसत हें आपलें म्हळ्यार इट्स युअर विलिंगनेस आनी इट्स युअर रायट पूण ते दुसऱ्याक विचारूंक लागले खंयचो हात खंय काडिल्लो आनी कितें केल्लें तें कळ्ळें का न्ही नरकासूर बी म्हळ्यार कितें मातशें एक सिरियसनेस दवरुया मरे दॅट इज हॅव सम सेंटिटी फॉर दीस हावस इट इज कन्सिडर्ड द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कितें तरी मातशें हें दवरुचें न्ही सामकेंच बुर्रा फेस्त कशें पूण हांगा सिरियसनेस जायना अशें सिरियसनेस ना हांव सदांच कंप्लेन करता की सिरियसनेस दिनात म्हणून आनी वन ऑफ द रिजन्स इज की कितेंय पचता हांगा लोकांक पयलीं कायदे खबर ना आनी आतां 5 वर्सां जालीं खूब जाण नवे मेंबर आतां ते कायदे खबर पयलीं आमचे घेवूं ना आमकां रेस्ट मेळना होय मांडला आनी हो जो बिझनस तो मुख्यान DCP डिपार्टमेंटाचेर खुबशे आमकां प्रश्न टायमार आन्सर करून मेळना हें तांकां सांगलेलें आसा सो एश्युरन्स म्हाका मेळिल्लो आसा की DCP डिपार्टमेंटाचे जितले क्वेश्चन आसा ते टायमली मेळटले तशेंच ऑफिसान जेन्ना वयता कित्याक जो इन्सिडंट त्या दिसा घडलो आनी मेनली DCP डिपार्टमेंटान आमी परत प्रोटेस्ट करचो पडटा आमकां आन्सर्स मेळना स्पिकराक सांगलें स्पिकरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की हें फुडें जावचें ना आनी CMानूय सांगलेलें आसा की चीफ सेक्रेटरी कितें रिप्लायज आसा ते DCP सेक्रेटरी कडल्यान दिवचे म्हणून आनी दुसरो जो इन्सिडंट ते दिसा घडलो तोवूय स्पिकराक ऑन द फोरम ऑफ BSc हांवें ब्रीफ केल्लो आसा आनी तांकां विचारलें की अशें घडलें नाल्यार तुमी कस्टोडियन आसा आनी तुमी हेजेर एप्रोप्रिएट एक्शन घेवपाक जाय सो तेणी कितें सांगलां कालूय ताणें म्हटलेलें तुमकां BSc मिटिंगेर तें घाला म्हणून सो तुमी घातला तशें सस्पेन्शनाचेर मेन्शन केलां हे सगळे प्रश्न तांकां सांगलां की तुमी आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय इन पर्टिक्युलर डे ऑफ समनिंग ऑफ सेशन आनी BSc मिटींग जेन्ना जाता इट इज माय रायट बींग अ रेवल्युशनरी गोन्स पार्टीज
लिडर इन द हाऊस हो म्हाजो रायट आसा. सो आयज हांवें ती मिटींग एटेंड केल्या आनी जितले ज्या ज्या तरेन जावं ते 39A आसूं जावं बिलांचो आसूं जावं जे मॅन हँडलिंग केला लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आसूं आनी डेकोरम मेंटेन करपाचो खूब जाण स्टेटमेंट्स काडटा. सो हेंय तांकां क्लियरिटी जी आसा ती दिल्ली आसा कितें एग्जॅक्ट जालां ती. सो हितून आनी कांयच ना. आतां स्पिकराचेर आसा तुमी स्पिकराक विचारपाचें की हेजेर तुमी कितें एक्शन घेतलें ना. तुमचो इनडेफिनीट हंगर स्ट्रायक आहा तेजेर कितें दिसलें तेजेर कितें डिस्कशन सांगलां तुमकां हे बीन तेंच्यानी कोण कांय उलोवना आनी हांवेंनी सांगूंक वचूंक ना. बिकॉज इट इज माय प्रिविलेज आनी हो हांव लोकां कडेन आसा. हांवें तांकां तेंच सांगलें की ST जे लोक आसा आमचे जे एसेंब्लीन आमचे डिसिप्लीन गेल्ले आमकां जेन्ना आन्सर करता म्हूण सांगलें ऑफीस सोडून गेली विथआउट टेलिंग अस ऑर विथआउट गिविंग अस द रिटर्न रिप्लायज. इट इज नॉट मेंटेनिंग अ डेकोरम. आनी आमी डेकोरम मेंटेन करिना म्हणून जो एलिगेशन्स खूब जाण घालीत आसा तेजेर हांव डायरेक्ट सांगता की हे जे ऑफिसर्स आसा हेंच्यांनी पयलीं आपलो डेकोरम मेंटेन करपाक. ओके बरें थँक्यू. सिंधीन जातले उलोवंक नाही जाऊ तुमचे झाले सायटी घ्या मरे युरी रे बोला है अभी स्पीकर के ऊपर है और सरकार के ऊपर है कि एक्शन लेना है या नहीं लेना है. हमने हमारा डिमांड्स डाला है. 39 का भी जो डिमांड है वो क्लियर कट हमने ऑलरेडी बोल दिया है. सो दिस इज that emulation. It is an issue of the people. It is an issue of justice. It is an issue of enough movement. खूप लोकांचं इम्प्रुव्हमेंट आहा सरकार हेज टू कम क्लीन की सरकार स्पीड चेंजीस बंद करता आणि प्लॅन डेव्हलपमेंट हाडटा काय ना सरकारान to answer everybody. तुम्ही सगळ्यांना ह्यूज we have demanded some clarity on answers. They are talking something else. They are saying that the questions of ours are too voluminous. Moving within says, Papa, information. So many things like he has said. Now, there are rules for everything. Within the rules, confines of the rules and the act, we ask questions. And we will continue asking those questions legally. But we want answers. Those answers also should be forthcoming. So आता आम्ही रावतात की बाबा हे सरकार कायदो फॉलो करते पण खूप सिनारियोज आयल्या. एक सिनारियो आहा की फोंडेंचे बाय इलेक्शन आयलें. फोंडेंचें बाय इलेक्शन जर डिक्लेअर जालें मदींच बजेट डिक्लेअर जातकच आनी बजेट पास जातकच मागीर सेशन ते घेवंक जाता काय सेशन एक वायलेशन ऑफ कोड जाता हो इश्यू आहा. पूण हो जर आमी थंय रेज केल्लो तर तो म्हणटलो आसलो की
इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया केन्ना डिसायड करता कशें कळटा म्हजे कडेन खरें उतर ना पूण एक हायपोथेटिकल सिच्युएशन कित्याक फोंडेचेर राजकीय मुवमेंट उलाढाल सुरवात जाली न्ही ओगीच जावंक ना न्ही तें इलेक्शन आतां म्हणून जालें आसतलें न्ही ताचे खातीर सो तुमकां आतां एक पयलें सुशेगाद ते हांवें कितें उलयलें तें क्लिरिफिकेशन जालें मरे काय जावंक ना म्हाका विचारा तुमी हांवें ओगीच तुका परतो क्रॉस क्वेश्चन कित्याक केलो इट इज नॉट आउट ऑफ एनीथींग टू यू अबाउट दॅट पर्टिक्युलर पर्सन आय डोंट वॉन्ट टू रिप्लाय कित्याक तो फाल्यां प्रँक म्हणूंक शकता रिकॉर्ड आहा आनी केस लॉ लॉयर्स कितें म्हणटात की वेर एवर देर इज अ प्रेसिडेंट इट कॅन हॅपन हिस्ट्री कॅन रिपीट सो सिरियस जो मनीस आहा तूं सिरियस आहा कित्याक यू आर विथ अ लोगो न्यूज हांव आस्क मी क्वेश्चन आय आन्सर आय एम नॉट शकिंग अवे एनीवन पळय गोरू म्हणून हांव गोरू न्ही हाजो अर्थ ते गोरू अशें कांय जायना आनी कोणाकूय दिसता तर की हांवें म्हणलां की हांव गोरू न्ही हाजो अर्थ ते गेले ते गोरू हांव म्हणून अशें हांव म्हणूंक सोदतालो जाल्यार हांव ते तशें म्हणूंक सोदनाशिल्लो क्लियर फॉर द सेक ऑफ द एंटायर स्टेट आनी एनीबडी हू इज एग्री कोणाकूय जर वायट दिसलां आनी तांकां दिसलां की हांव तांकां गोरू म्हणूंक सोदतां हांव म्हणूंक सोदना हांव सांगूंक सोदतां की हांव गोरू न्ही हांव गोरू कित्याक न्ही म्हणटा स्पेसिफिकली विथ द इशू ऑफ भुरगीं आनी बायलो जेन्ना तीं आसता तांचे सिक्युरिटी आनी चड करून मॉब जाता तेन्ना तांची सेक्युरिटी बिकम्स अ इशू आनी ते इशूचेर अशें कितें जावचें न्ही म्हणून हांवें आय सेड देट शूड बी प्लॅन कांय नाशिल्लो थंय ओगीच चल परत चल तशें जायना थँक्यू थँक्यू सर आमचो रायट गायड करतले बिजनस एडवायजरी मिटिंगेन कितें डिस्कस केलें कितें तें ताजेर तुमी ऑनरेबल स्पीकर सेम ते बिएन्साक एग्री जायना कितें उलयलो नहीं बोला ना सब क्वेश्चन पे चुप ना